आयज ना म्हटल्यार 1.5 वर्स जालें म्हाजे बापूय हांगासरूच ह्यात हेजेर आयज तो ताका आमी त्या टायमार ह्या शिमित्रीन हाडून आमच्या मसुंडेन हाडून ताका हें केल्लो. पूण आयज हांव खऱ्यांनीच थँक्स म्हणटा कित्याक हेका आमच्या बुशाक, कित्याक ज्या टायमार हांवें ताका सांगलें कित्याक हे कशेंय तरी आमी हें काम करूंक जाय आनी शिमित्री आमकां हेका धारगळीत फस्ट ही म्हाका करूंक जाय म्हणून ताका सांगलें. त्या टायमार तेणी बरी इनिशिएटीव घेतली, म्हाका सपोर्ट दिलो. तेणी गांवकारांच्यो मिटींग घेतल्यो, गांवकारांक तेणी आपलें मनयलें कित्याक हांगासर कितें तरी जावंक जाय, कितें तरी जातलें. आनी हें आमचें खरें म्हटल्यार हें दुसरें घर हें म्हणटा तें मसुंडेन, ताका लागून आमचे पेडण्यान खंयसरूच कमी आसचें ना. आनी जाता तितल्यो हांव मसुंडी आमच्यो सगळ्यो पेडण्याच्यो तांचे अशें प्रॉब्लम आसता कितें हे दुसऱ्या जातीवाद खूब जाता, ताका लागून ह्यो जातीवाद हेजे फुडें जावच्यो ना. आनी जाता तितल्यो ह्यो मसुंडी जाता तितल्यो बरें करून दाखयतलो हांव. तशेंच आयज हांव थँक्स म्हणटा पंचायतीकूय आनी आमच्या नानूक थँक्स म्हणटा कित्याक तेणी जाता तितले बेगीन ही फायल पास करून हाडली आनी हांवें ताका सपोर्ट दिलो म्हणून ते जाता तितले बेगीन तेणी आयज हें काम करून दिवचें. तशेंच हांव थँक्स म्हणटा जे जाग्यावाले आहा तेंच्यांनी पयलींच मद्या हें घालच्या पयलीं तें काम तेंच्यांनी कर म्हणून सांगलें. ताका लागून हांव मना काळजानसून ते सगळ्या गांववाल्यांक थँक्स म्हणटा जी कोणाची प्रॉपर्टी आमकां आयज दिल्ली आसा हांगासर आनी आमी हें कंपाउंड वॉल घालून आतां जाता तितले बेगीन ही आमी एका म्हयन्या भितर जाता तितले बेगीन हें काम करून घेतले. प्रवीण आल्लेकर आमचे एक प्रॉमीस केल्ले की आपूण हांगा एक मसुंडी बांदपाक आपूण हेल्प करता आनी ती मसुंडी बांदता. त्या पयलींच जेन्ना प्रोग्राम जालो सगळें जालें आनी पयलीं कंपाउंड बांदून घेतलो पयलीं आनी आयज नाल्ल दवरून आमी एक 13 लाखाची फायल पास करून हाडल्या. त्या बद्दल हांव पयलीं आमदाराक पयलीं थँक्स म्हणटा. कित्याक लागून जेन्ना उरलेले उतार करून दाखोवप एका पासार प्रवीण बाबा कडेन आनी ते करून दाखयल्ल्या तेका त्या बद्दल हांव प्रवीणाक थँक्स म्हणटा की 13 जेन्ना हाडटात 13 लाख हाडटात त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पयलीं बरे तरेन आपलें काम करून घेवप आनी तेचेर देखरेख करपा खातीर आमचे गांवांतले लोक आसतले हांगासर तेंच्यान जाय तशें काम करून घेवपाचें आनी जे उरली बारीक बारीक कामां आसतलींच ती आमी प्रवीणा कडेन करून घेतली. सेकेंड थींग आमचे हांगा एक गणपती विसर्जन करूं हेच्या हस्तेच नाल्ल फोडलेलो आनी ते पण काम जाल्ल्या कंप्लीट जाल्ल्या. आनी सेकेंड थींग आनीक 5 लाखाची ताका आनी फायल येयल्या सायटीन ब्युटिफिकेशन. त्या खातीर हांव आमच्या आमदाराक थँक्स म्हणटा. अशीच कामां उदरत करपाची जाल्यार कोणा शिकपाची प्रवीण बाबा कडेन शिकपाची आनी आपली कामां करून घेवपाक खूब आमकां हेल्प करता आनी फुडें काम करपाक खूब आमकां प्रोत्साहन मेळटलें. त्या खातीर हांव प्रवीण बाबाच्या आमदाराक आमच्या पंचायत वतीन आमदाराक थँक्स म्हणटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.